वाळपय पुलिशेन चोल्ला घाट वाठारात सुमार 700 ते 800 किलो बेकायदेशीर गोमांस जप्त केले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 इनोव्हा कारींतल्यान हे बेकायदेशीर गोमांस बेळगांव सावन गोंयांत हाडटाले। ह्या विशीं थळावे तशेंच बजरंग दलान पुलिसांक कळीत केल्ले। ह्या प्रकरणात पुलिशेन दोगा दुबावितांक ताब्यांत घेतला। इरफान मेहबूब अशें एका दुबाविताचें नांव जावन आसा। पुलिशेन गोमांस आनी दोनूय गाडयो जप्त केलेल्यो आसा। फुडलो तपास चालू आसा। काल आमकां अशी एक टीम गावल्ली की बेळगांवच्यान 2 इनोव्हा गाडयो बीफ घेवन येवपाच्यो आहात। सो आमी बजरंग दलाचे भुरगे आनी लोकल्स वचोन चोल्ला घाटाचेर रावल्ले। रातचे फूल नायट रावले। आमकां सकाळी 7:30 सुमार ते 2 गाडयो इनोव्हा गावल्यो। भितर ऑलमोस्ट 700-800 केजी बीफ आहले जे इनलिगल आहले। 700-800 केजी बीफ आनी 5 ते 6 गायी तेंच्यांनी हाडलेल्यो। थंयच्यान मागीर आमी 112 पुलिसांक कळयलें की अशे 2 गाडयो आमी धरलेल्यो आहा म्हणून। सो पुलीस ताबडतोब पावले आनी तांकां सद्या अरेस्ट करून केरी आउटपोस्टाचेर थंय गाडयो सगळे डॉक्टर बिक्टर आपोवन तेजी सगळी डिटेल घेवन मास कितल्या केजी आहा ते सगळे रिपोर्ट घेवन आतां सद्या तांकां हांगा अरेस्ट केल्ले आहा वाळपय पुलीस स्टेशन। सो हांव मागता वाळपय PI आनी तेजो स्टाफ ते जाता इतले बेगीन आमकां थंय पावन आमकां हेल्प दिली म्हणून तांकां थँक्यू म्हणटा। प्लस DSPCA सावथ आमचो जो ऑफिसर आहा तोय ताबडतोब पावन तेणी सगळी इन्क्वायरी केली। चिकोडी बेळगांव टू तेणी सांगला ड्रायव्हरांक आपूण म्हणटा ड्रायव्हर प्लस ओनर तो आपल्या घरानूच विकता म्हणून कारापूर विठ्ठलापूर सांखळी इनलिगली होम टू होम डिलिव्हरी करता। मीठ चालूच आहा ना अशें ना। गोंयांत मेळटा तरी पूण भायल्यान हे कितें हाडटा हेजेर कितें तांकां कितें तरी प्रॉफीट आसतलें आनी हितून कोण भितर आहा तें कांय कळना। परत धरून जा परत हे सेम कामां इल्लिगली तस्करी करता हे गोंयांत हाडून। सगळे जे रोड येतात थंयसर सगळे कडेन एक हेचो पुलिसाचो चॅकपोस्ट आसता। आतां आमच्या हांगासर येवपाक चोल्ला घाटा वयल्यान येवपाक आमकां 2 रोड लागतात। एक लागता तो केरी थंयसर चॅकपोस्ट आहा बट जांभई कडल्यान जो देंवता रोड पाली जॉयन जाता थंयसर चॅकपोस्ट ना। सो थंयसर एक कितें तरी करपा जाय गव्हर्मेंटान बिकॉज इनलिगली गाडयो जेन्ना थंयच्यान येतात देंवतात आनी एकदा वाळपय पावत जाल्यार मागीर तांकां सोदपाक मुश्कील जाता। थंयसर गव्हर्मेंटान कितें तरी हे करून चॅकपोस्ट तरी घालचो थंय नाल्यार आमी बजरंग दलाचे रावतात अशेंच रावतले ह्यान फुडें।